आयज 2 एप्रील जागतीक स्तराचेर आयचो दीस ऑटिझम अवेअरनेस डे म्हणून साजरो करतात. आमी सुद्दां केशव सेवा साधना विशेष भुरग्यांची शाळा जी गेली 20 वर्सां सादारण डिचोली भागात कार्यरत आसा, यांच्यानी आमच्या भुरग्यांक घेवन ह्या डिचोली बाजार क्षेत्रात एक जागृती फेरी काढली. विश्वास आसलो की ह्या बाजारांतल्या किंवा डिचोलीतल्या शहरांतल्या लोकांक ऑटिझम नावाचो जो कितें अर्थ आसा हेजी हळूहळू जागृती खातीर सुरवात जावची. डिचोलकारांनी आमकां 20 वर्सां आमकां साथ दीत आसा आमच्या ह्या विशेष शाळेच्या कार्यान. असो तेंचो हळूहळू आमच्या सहभाग आसचो. आमी ह्या भुरग्यांक सुद्दां एक मानान जगपाची संदी दिवपाक जाय, तेंचेर कसलो अन्याय जावपाक जायना, तांकां कोणी बहिष्कृत करपाक जायना आणि एक बरो समाज घडोवपाचो ही आमी एक मागणी घेवन आयज रॅली काडलेली. सगळ्या डिचोलकारांनी असोच आमकां ह्या फुडें सहभाग दिवचो. नमस्कार. आज ऑटिझम डे त्या निमतान केशव सेवा साधनाची भुरगीं हांगा येयल्लीं आसा, तेंच्यांनी रॅली काडलेली आसा आनी ऑटिझम कितें हें लोकांक कळोवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. आनी त्याच बरोबर तेंच्यांनी मेन विशय घातलेलो, विशयाक हात घातला तो म्हणजे कितें प्लास्टीक मुक्त डिचोली, आनी तेंच्यांनी बोर्ड बी करून हाडला. म्हणून हांव तेंचे वेवस्थापन सगळ्या टिचरींक आनी त्या भुरग्यांक मना पासून धन्यवाद म्हणटा आनी हात जोडून तांकां सगळ्यांक नमस्कार करता की तुमकां लोकांक तुमचे कडल्यान संदेश वतात जाल्यार लोक तरी मातशे सुदरात गाय अशें म्हणून वाट पळयता. आनी लोकांकूय विनंती करता की अजून वेळ गेल्ली ना, प्लास्टीक मुक्त दिवचले करूया. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.